सुरवात करतना आयच्या दिसाक आमी अशी एक 3 मनीस घेवन बसल्यात. आमी सगळीं जाण 4य जाण जाणी इलेक्शनाच्यो जातकीर रिजल्टाची पयलीं भरपूर विश्लेशण केल्लें. मागीर रिजल्ट जालो आनी आज जी परिस्थिती आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. प्रश्न हो आसा की जी तेन्ना विश्लेशण केल्ली कितली खरी जाली, कितली फट जाली आनी मुखार कितें. ह्यो 3 मानेस्त आसात. पयले आसात लोकमताच्या गोंय आवृत्तीचे संपादक सद्गुरू पाटील. सद्गुरू वेलकम. दुसरे आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर. किशोर वेलकम. आनी तिसरे आसात नवप्रभाचे संपादक परेश प्रभू. हांव किशोर सुरवात तुजे कडच्यान करतां एकाच कारणां खातीर, ती म्हळ्यार इंट्रस्टिंगली यू आर वन पर्सन जो सामको सुरवातीसान सांगतालो की प्रमोद सावंत परत येताच म्हणून, कितें जावं तो येतलोच म्हणून. हें तूं खरेंच मनांतल्यान सांगतालो काय आमी सगळे जाण एक उलयता म्हणटा आपण कितें तरी दुसरी उलोवपाचें म्हणून सांगतालो? ना ना, कितें जाल्लें पळय, 18 पॉलिटिकल पार्टी आसल्यो ह्या फावटी. काँग्रेस सामकी इन फूल स्पिरीट आनी फूल एन्थुजियाजम आनी इन फूल पॉझिटिव्ह मोड की आमी सत्तेचेर येतले. पूण ते एन्थुजियाजम, पॉझिटिव्ह मोड हे सगळे गोष्टी ज्यो आसात पळय ते वयर वयर काँग्रेसीची तयारी कांयच नासली. तेंचे सगळे नवीन उमेदवार असले. तेंच्यांनी एकूय जुनो आमदार घेवना, बरी गजाल केली तेंच्यांनी. पूण नवीन जे घेतल्या तेंचो ग्रावंड वर्क, ऑर्गनायझेशनल वर्क हे सगळे गोष्टी जायो पडटात निवडणुकीन निवडून येवपा खातीर. आनी दुसरे कडेन भाजपा जेंचे ऑर्गनायझेशन, प्लॅनिंग सगळें आनी प्लस तेंच्यांनी विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया लावन उमेदवारी दिल्ली. तिसरी गजाल सगळ्यात म्हत्वाची, ह्या इलेक्शनाक ज्या गोष्टी खातीर प्रमोद सावंत परत येतलो हाची खात्री जाली की प्रमोद सावंत हो जेन्ना 2019 जेन्ना मनोहर पर्रीकर गेले आनी प्रमोद सावंता कडेन जी धुरा येयली, BJPन आपल्या सरकाराची जी रचना आसा त्या सरकाराक एक बहुजन समाजाचें एक स्वरूप दिलें. म्हणजे एकीकडे प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, 2 उपमुख्यमंत्री, एक दलित समाजाचो, एक OBC समाजाचो, आणि रचनात अशा पद्धतीन केली की BJP हो बहुजन समाजाचो पक्ष म्हणून. तिसरी महत्वाची गजाल RG फॅक्टर जो आसा त्या RG फॅक्टराकडे भारतीय जनता पक्षाचे पयलींपासून लक्ष आसलें की हो RG फॅक्टर आमकां कितपत बाधक ठरतलो. पूण तांच्यांनी एक गोष्ट स्पश्ट आसली की RG फॅक्टर हो अनएक्सपेक्टेड मतां काडटलो. तेचो फटको कांय प्रमाणात BJPक पडटलोच, पूण चडसो फटको तेचो काँग्रेसीक पडटलो. तुमी सगळ्यांनीच जर एक गोष्ट पळयल्या गेल्यार काँग्रेस पक्षान RG फॅक्टरा कडेन अजिबात लक्ष ह्या फावटी इलेक्शनान दिवंक ना. तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट RGचेर करूंक ना. खंयच्याच प्रेस कॉन्फरन्सीन RG बाबा फॅक्टर आमकां मारक ठरतलो, वोट डिवायड करतलो, RG म्हणजे तेंच्यांनी भुरग्यांचो खेळ, एक 4-5 मतां ते काडटले. हो जो काँग्रेस पक्षाचें जें एनालिसीस आसा किंवा निरीक्षण आसा RG पक्षा बद्दलचें तें तांकां म्हारग पडलें आनी शेवटी स्मुथली BJP सेल जाली आनी BJPक 20 सीट मेळ्ळे.